आनी थोडे दिसा आदी आमी आयकल्ले तुज्या नांवान हें सगळें घडलां जेजू म्हणून. पूण ताणें तांकां सांगलां तुमची नांव स्वर्गार बरयल्ली आसा म्हणून तुमी खुशाल जावंक जाय. म्हणटच देवान आमकां हे भशेन सगळें घडून हाडलेलें आसा आनी आमचे मदें वेगवेगळे गूण आसात. देवाची भुरगीं आमी, देवा सारकी आमी अदीक जावंक जाय. पूण देवाच आमी जेन्ना सहकार करिना, सायबीण मायन भाशेन सहकार केलो ते भशेन करिना, हांव चाकोर जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे हे भशेन आमी करिना जाल्यार की ना मागीर आमी कांयच्या कांय कोत्ता आनी दुस्पट घालता आमच्या जिविताची आनी दुसऱ्यांची. आनी अशें घडलें आदल्या तेंपारूय. तुमी जाणात कशे भशेन जाकोबाच्या पुतांनी जो ताचो आवडतो जुजे आसलेलो ताका म्हण लागले ते आमी आतां काबार करुया. पळय तांचे मदेंच भाव ते, पूण तांचे मदें अशी चिंतना आयली आनी ते करूंकूय येवजिले. आयज तांकां रुबोवन सांगता पळय तुमकां हांवें सांगलेलें ताका सोडात म्हणून, तुमी आयकूंक ना. हे भाशेन आमचें जाता. देव आमकां सांगता पूण आमी ताचें आयकना, आमकां जाय पळय तशेंच कोत्ता. पूण देव आपली येवजणे प्रमाणे सगळें करता म्हणून आमी पळयता. जुजेक इजिप्ताक धाडटा आनी इजिप्तान तो एकदम व्हड जाता. तो सगळो अधिकार पळयता फारोचो आनी जेन्ना थिंचर फॅमिन येता तेन्ना तो पळय कशे भशेन सगळ्या जाणांक मदत करता. आनी आख्ख्या थिंचुरल्या देशांतलो लोक थिंचर येवंक लागलो. ताचे भावूय थिंचर आयले. पूण ताणें कितें केलें, ताका पळोवंक जाल्ले हे खरेंच म्हजो उगडास कोत्तात काय म्हणून. आनी तांकां अशें कुशीन काडून दवरले आनी तांकां सांगलें तो म्हाका जाय म्हणून म्हजो भाव. ते नकोत की हो ताचो भाव म्हणून. पूण तेन्ना मागीर हें ताणें पळोवन ताका रडोंक आयलें. ताणें चुचुरे केले आनी तांकां बरेंपण दाखयलें. हे भाशेन देव आमचे सगळे एकामेकाक बरेंपण दाखयता. कितलेंय वायट करूं आमी तरी पूण तो आमकां सोडिना.